नमस्कार. भांगरभूंयचे खाशेली खबर कार्यावळीत तुमका अनुजा खांडेपारकाराचो येवकार. आज आमी आपोला विशीं जाणून घेवया. दिसाक एक आपोल खायात आणि दोतोरा कडेन वचूं नाकात अशें म्हणटात तें तुमी आयकलां आसतलें. हें बऱ्याच प्रमाणात खरें आसा, कारण आपोलाक पोशक तत्वां खूब असतात आणि तुमच्या भलायकेक जायते फायदे मेळटात. दर दिसा एक आपोल खाल्यार काळीज निरोगी उरता. तातूंत पोटॅशियम आसता, जे रक्तदाब नियंत्रित करपाक आदार करता. तशेंच ते खाल्यार वायट कोलेस्ट्रॉल उणें करपाक आदार करता. आपोलांत जायते बळिश्ट अँटीऑक्सिडंट असतात. कोठ्याची पिडा जाल्ल्या लोकांक दर दिसा एक आपोल खाल्यार पचनतंत्र सुदारपाक मदत जाता. आपोलांत फ्रुक्टोजूय असता, जे ऊर्जा दिवपाक मदत करता. देखून तुम्ही ते नाश्तो म्हणून वा नाश्त्या उपरांत खावंक शकतात. दर दिसा एक आपोल खाल्यार कांय दिसा भितर कात भितरल्यान निरोगी जाता आणि तोंडाक सैमीक गुलाबी चकचकीतपण येता. गोडेमूत जाल्ल्या दुयेंतीकूय आपोल बरें. तातूंत गोडसाण आसली तरी रक्तांतल्या साखरेच्या प्रमाणाचेर खूब उणो परिणाम जाता, कारण तातूंत हेर पोशक तत्वां असतात. तातूंत ग्लायसेमिक इंडेक्स उणो असता. देखून गोडेमूत दुयेंतींक आपोल फायद्याचें.